पणजे ते रेश मागूश रोपवे सी प्लेना सारकेल्या टुरिझम प्रकल्पाचे सरकारान ह्या मळावेल्या तज्ञाचो सल्लो घेतिल्लो ना। गोंयांत असल्यो गजाली चलपाच्यो ना। पयलीं टुरिझमाच्यो मुळाव्यो गजाली जाग्यार घालात, स्वच्छ भारत, नितळ गोंय सारकें चालीक लायात म्हूण बीजेपीचो आमदार मायकलान टुरिझम मंत्र्याक पीन मारल्या। रोपवे टुरिझम प्रकल्प उच्चाधिकार समितीन क्लियर केला। 15 दिसां भितर खंय टेंडर काडटले। रोपवेची सगळी तयारी जाल्ली आनी तेका हाय पावर मॉनिटरींग कमिटीचें परमिशन जाय आसलें, जें परमिशन आयज दिलें आनी फुडल्या एका 15 दिसां भितर ताजें टेंडरींग जातलें। टेंडर जाल्या नंतर काम सुरू जातलें। मात बीजेपीचो आमदार मायकल लोबो म्हणटा रेश मागूश सीप्लेन प्रकल्प हाडचे पयलीं सरकारान साधन सुविधा जाग्यार घालच्यो। There are so many people in this industry who are expertise, but I feel that none of them are taken into confidence. I don't think anybody will favor ropeway or amphibian vehicles going on the land and water and the seaplanes. I don't think all these things are required for tourism to flourish in Goa. Tourism is going in the right direction. We only have to keep the existing infrastructure good, intact. Focus more on Swachh Bharat, Swachh Goa, Swachh beaches. About the other places in Goa, there are no toilets, there are no changing rooms. Illumination is not done. So this is where the focus has to be. All those amphibian vehicles and seaplanes, this is all nonsense. This will never happen in Goa. Bureau Report, Prudent. पर्रीकार कुळ मुणकारांक काबार करपाक सोदतालो म्हूण ताणें कुळ मुणकार कायद्यांत दुरुस्ती केल्या। तेरेखोल 90% जमनी कुळ मुणकारांच्यो। गोल्फ कोर्साचो विशयाचेर इतलो बोवाळ जालो तरी आमदारांनी मुख्यमंत्री पार्सेकाराक कांयच पडिल्लें ना म्हूण तेरेखोलची कुळ मुणकार संघटना बोवाळ मारता। कुळांनी जमनी विकिल्ल्यो नात, जमनी विकल्या म्हूण पार्सेकार सांगता जाल्यार खंय ताका कायदो कितें तो खबर ना। सीएमान आपणाचो कायद्याचेर एग्रीकल्चरल टेनन्सी एक्टाची भरपूर अभ्यास करचो आणि त्या अभ्यासा प्रमाणे तेणे सांगोचें की टेनंटांनी इकल्या वो इकूंक ना पळय ती कायद्याचो ताका ज्ञानूच ना। सनसेट क्लॉज लायला, कोर्टान केसी घातल्यात आनी कितें आडगानाडगां केल्यात आनी हें कोणेन केला तो वकील जाला, तो वकील केला आनी वकील हातून पावला कित्याक ताका निसंटन करपाक जाय, कुळाचें आनी मुणकाराचें निसंटन करपाक जाय। कोणान बाब पर्रीकाराक वो पर्रीकार इतलो शाणो आहा जे अमेंडमेंट इतले फास्ट करून घेतला ते कोणाकूच इंटेलिजंट चोर म्हणटा तांकां। सुदीन ढवळीकार भाऊसाहेबाच्या नावान फक्त राजकारण करता, ताका खंय बहुजनांचे कांयच पडिल्ले ना। 50 आनी 4 वर्सां जालीं कुळ आनी मुणकार म्हणटा ते धावलीकार कितें करता फकत ते भाऊसाहेबाच्या मरणा दिसा हार घालता पूण तेची भावना तो चलयना। प्रुडंटा खातीर विलास आरोलकार। रामनाथी 4थें वर्सुकी अखिल भारतीय हिंदू संमेलन सुरू जालें। संमेलन 17 तारखे मेरेन चलतलें। अधिवेशनाक नेपाळ, बांगलादेश आनी भारतांतले मेळून 400 प्रतिनिधी आयल्यात। हिंदूचे प्रस्न आनी संघटनाचेर अधिवेशनात चर्चा आनी थाराव जातले। संमेलनाच्या निमतान हिंदू लोक एकीकडेन येतात आनी धर्माचो प्रसार जाता म्हूण सनातनाचो नंदकुमार जाधव उलयलो। मानेस्तांनी सनातनाच्या ग्रंथांचें उक्तावण केलें। हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु हिंदू संगठन यह ध्येय सामने रखकर आयोजित किए जाने वाले अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनों के कारण काल को अभिप्रेत कार्य हो रहा है। इस अधिवेशन से धर्म योद्धा संगठित हो रहे हैं और हिंदू समाज बलवान हो रहा है। स्वतंत्रता, सुराज्य और राजसत्ता ये बातें कोई किसी को नहीं देता, ये तो जीत कर ही प्राप्त किए जाते हैं। भारत में हिंदू राजसत्ता प्रस्थापित करने के लिए हिंदुओं को भी विजय दिलाने वाली धर्म क्रांति के लिए कटिबद्ध होना पड़ेगा।
न्यूझीलंडात चालू आशिल्ले फिफा अंडर-20 चलयांच्या वर्ल्ड कपांत अमेरिका, माली, सर्बिया आनी सेनेगल क्वॉर्टर फायनलींत पावल्यात. क्वॉर्टर फायनलींत आयतारा सेनेगलाची मॅच उझबेकिस्ताना कडेन जातली. अमेरिका सर्बिया कडेन खेळटली. आनी इतल्यान खबरांची त्रांगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.